इंडियन प्लंबिंग असोसिएशन आणि गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज हांच्या दोगांच्या मदीं आज MOU सायन जाला आणि दोज आर पासिंग आउट फ्रॉम द सिव्हिल इंजिनियरिंग आसतले, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिव्हिल इंजिनियर्स आसतले किंवा ITआंतल्यान आसतले, तांचे स्कील अपग्रेडेशन करपा खातीर इंडियन प्लंबिंग असोसिएशन अलॉंग विथ द इंजिनियरिंग कॉलेज ह्या MOUच्या निमित्तान सगळ्या जाणांक स्कील अपग्रेडेशन जे आसा हे जातले आणि हाज्या खातीर इंडियन प्लंबिंग असोसिएशन इज अप्रॉक्सिमेटली 2 crores of rupees they are investing in this project at the engineering college Famagudi. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता इंडियन प्लंबिंग असोसिएशन हांकां आणि फॉर द आवर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन अलॉंग विथ इंडियन प्लंबिंग असोसिएशन हांच्या बरोबर त्या निमित्तान आमकां स्कील अपग्रेडेशन जावपा खातीर खूब खूब मदत जातली. हो आनी एक स्कील अपग्रेडेशनच्या नुसार आमी घेतलेलें पावल आसा. हांव परत एकदां दोनूय ऑर्गनायझेशनचे खूब खूब अभिनंदन करता. देव बरें करूं.